मंगळार 20 ऑगस्ट सांत बर्नार्ड मुखेल वळ पयलीं आसा ती निमाणी जातली आनी निमाणी आसा ती पयलीं जातली. नियाळाक आदार जायते फावट आमचो क्रिस्तांवाचो समज हांवें पवित्र स्नान घेतला. आयताराचे तर चुकयनासतना मिसाक वेता. घरांत सदांच तेच करता म्हणटच हांव स्वर्गार वेतलींच. जेजूचे शिसांकूय अशें दिसतालें. घर, फामील, धंदो सोडून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. पूण जेजूचीं उतरां आयकून ते थोटाक जाले. पूण म्हजो पाटलाव 28-29 हे वळींनी जेजू तांकां समाधान करता. पवित्र पुस्तक वाचून ताची समजणी घेतलोलो स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा, हांव जेजूच्या तेंपार जालोलो जाल्यार हांव म्हज्या रोगतान ताचे पांय धुतलो आसलो. कित्याक जेन्ना मनीस जेजूच्या काळजाक हात लायता तेन्ना काळीज सगळेंच मोवाळटा, बदलता आनी जिवितान बरें करूंक आदार मेळटा. बरी भलायकी, नोकरी, घर आनी दुसऱ्यो संवसारी वस्तू आसा म्हूण पदवी दाखयल्ल्या मनशाक सर्गीच्या राज्यांत सुवात ना. गरिबांक मजत, पिडेस्तांची मोगान सेवा, गरजेवतांक आदार दितल्यांक सर्गीचें राज फावो जातलें. आमचे सरभोंवतणी नदर मारून पळोवया. आपले पदवेचेर उठ्ठाले ते सोकला पडल्यात. बरी भलायकी आसा म्हूण पिडेवतांक किकोत करताले ते मारेकार पिडेन कोश्टवतात. आमी मनीस देवाची किरकोळ रचना. देवाचें वर्तेपण समजून घेवया आनी गिरेस्त रावचे खातीर जेजू आपूण जालो दुर्बळ. भाग्यवान बर्नार्ड ल्हानपणा आनी दुर्बळपणान चलून भाग्यवंत जालो. म्हजो थाराव म्हज्या अस्कोतायेन आनी दुर्बळपणान जेजू म्हजें बळ, ताचो आदार हांव घेतली.